आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं जी भटकी गोरवां रस्त्यार बसता ताका लागून भरपूर एक्सिडेंट जावपाक लागल्या आनी हेजेच उदाहरण म्हणून पयर सावेऱ्या एक कदंबा बस कळयेन पडली, तितूर 6 पॅसेंजरांक मार बसलो. तशेंच कोवळ्या हांगासर एक दोग जाणांक मोटरसायकलीर वयतना गाय मदीं आयली आनी ते पडले. तेन्ना ती गाय आत्ताक मेली आनी तितूंतलो जो पिलियन रायडर आसलो तो आजुनूय अनकॉन्शियस आसा. सो अशीच एक गजाल काल राती 1:30 सुमार एक कंटेनर जो MRFांतल्यान लोड घेवन अहमदाबाद वतालो. सो तेकाय बीन रातचे 1:30 सुमार रातची रस्त्यार गोरवां दिसली आनी ती गोरवां तेणें चुकोवपाक लागून ती कट मारलो. तितूर तो कंटेनर रस्त्यार परतो पडलो, पण कोणाक काय मार लागोंक ना आनी ड्रायव्हर मायनर इंजर्ड जाल्लो आसा. सो सरकारान म्हाका दिसता लोक उलयतात की भटकी गोरवां कोणाची मालकीची आसत जाल्यार ते बांदून दवरली की रोखडी येता म्हणून व्हरपाक, पण सद्या ही रस्त्यार बसता आनी धोकादायक स्थितीन आसा. आनी रातची तर अशी बसता की काळखान बशिल्ल्या कारणान लायट ना त्या जाग्यार लोकांक भरपूर हेंच्या पासून धोका निर्माण जाल्लो आसा. आमी म्हणटा कोवीड पार्श्वभुमीचेर केसी वाडत आसा. कालूय 147 केसी जाल्यो. सो लोक मास्कां सोशल डिस्टन्सींग लोकांनी सोडून दिल्लें आसा. तितूंत भितर डेंगू केसूय वाडपाक लागल्या. हालीं 2-3 दिसान आमी पळयलें की फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जवळ जवळ 3 डेंगू केसी सांपडल्या. तितूर एक PSI डेंगू केस जाल्ली आसा. तशेंच CID ब्रांचान 2 जाणांक डेंगू जाल्लो आसा. सो ह्या पद्दतीनूय म्हाका दिसता जे डेंगूक लागून जे हेल्थ डिपार्टमेंट जे पयलीं अवेरनेस करताले ते खंय तरी बंद जाल्ल्या कारणान हो डेंगू आतां वारंवार वाडपाक लागला. आनी ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.